काल वारका फिडमोर या रेस्टॉरंटाकडेन एक मारहाणेची घडणूक घडली. ही घडणूक जी आसा ही प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान जाल्या अशें कोलवा पुलिसांचें म्हणणें आसा. लासिमा गाल्डिनो ह्या बायलेक जो पेरेरा ह्या दादल्यान जबर मारहाण केली. तिच्या तकलेर लोखणाचो रॉड मारलो आनी ती गंभीर रित्या जखमी जाली. ताजे नंतर ताणें तिचो मोबायलय काडून घेतलो. ह्या घडणुके नंतर तिका GMC हांगा शिफ्ट केल्ली आसा आनी ती खूब गंभीर रित्या जखमी जाल्ले कारणान खूब सिरियस आसा. कोलवा पुलिसांनी दिल्ली म्हायती प्रमाणे ही प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान ही घडणूक घडली आनी कोलवा पुलिसांनी हे अटेम्प्ट टू मर्डर ह्या सेक्शना अंडर ही केस बूक केली आसा. सद्याक जो आरोपी आसा तो पळून गेल्लो आसा आनीक ताचो शोध कोलवा पुलीस घेतात. इतली मजगती आदलो बाणावलेचो आमदार आनी एक्स मिनिस्टर चर्चिल आलेमांव हाणें कोलव्याक गुंडागिरी वाडटा, पुलिसांचें लक्ष ना आनी हातूंत भितर सद्याचो प्रेझेंट जो आमदार आसा वेन्झी वेगस हाजे समर्थक इन्वॉल्व आसात आनी ताका लागून पुलीस कांयच एक्शन घेना. हाका लागून आपणे CMा कडेन उलयला आनी आपल्याक गॅरंटी आसा की CM हातूंत बेगीतली बेगीन एक्शन घेतलो आनी कोलवा पुलिसाक डायरेक्शन येतलें की हाका बेगीतली बेगीन ह्या आरोपीक धरचो अशें ताणें मागणी केल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानीकर.